तर आयज आमी उलोयता सुरक्षीत कशी रावंक जाय त्या विशीं. आनी म्हाका पयलेंच म्हणोंक जाय, तूं सुरक्षीत आसोंक तूं सुरक्षीत आसा अशें दिसोंक गरज ना. आनी तुका आत्मविस्वास आसोंक आत्मविस्वासान जियोंक गरज ना. ह्या विशय वयर हांव मातशी निसोरतां भावना आनी उमाल्या वयर. आनी वर्सां जालीं हाचे वयर हांव शिकोवतां, पूण अदीक करून खरें चडूच फाटल्या थोड्या वर्सांनी. म्हाका सोजमेनी मेवल्या की तें म्हत्वाचें तें लोकांक शिकोवंक ताच्या भावना परस ती जायती मुखार आसा. आमी चडूच आमच्या भावनाचेर पातयेतात. हांव घरा रावल्यार कितें जातलें? जेन्ना हांव ही कॉन्फरन्सां करतना भायर आसतां, कितें जावपाचें जो हांव शुक्रारा सकाळीं उठोन म्हाका मागलें अशें दिसना, देखून हांव हॉटेलांत रावलीं. बरें, भावना पोरमोणें म्हज्यान चलो नेजो, कित्याक एक जो दोन म्हणटा देवाचें मागणें तुजें थंय आसा न्ही, तें मागणें तुजे वरवीं तुका करूंक शक्ती दिता जें तुका ताणें कर म्हटलां. तर तुका एक आवय जावंक मागल्या, जर तूं आवय, तुका एक बापूय जावंक मागला, तुका एक एक बायल वो एक घोव जावंक मागला, तुका एक पोद्देर जावंक मागला, वो एक बँकर, वो एक धोंडेकार, वो एक गायक, वो एक प्रवचनकार, वो तें कितें जावं. आमकां फकत आत्मीक वस्तूंक मागूंक ना, पूण जें आमी सगळें करतात तें देवाक आत्मीकतायेचें. तर आमी ताका तें देणें घेवन ताची सेवा करतात. आनी त्या देण्या उद्देशी ताका मान आनी महिमा दिवंक सोदता. म्हजे कडेन आसा तें देणें तुजे लागीं आसा? त्या देण्याकीन म्हत्वाचें न्हय, गरज आमी देवाक दिल्या देणांनी देवाची सेवा करूंक. कोण आमेन म्हणटलो? तर चड म्हत्वाचें दुसऱ्या सवें आमची तुलना करिना जावंक आनी दुसऱ्या सवें सर्त करूंक फावना. आनी आमची भावना पोरमोणें आमी चलना जावंक. तुका स्वताचेर विस्वास आसची गरज ना. तुजें विस्वाशी रूप दाखोवंक, तुजी मान वयर दवरूंक आनी सगळ्या धिरान वचोंक आनी करूंक तुका जाय तें करूशें दिसता तें. जेन्ना तूं लोकां लागीं उलयता गुणगुणू नाका. जेन्ना तूं लोकां लागीं उलयता तांकां पोले. जेन्ना तूं लोकांचो हात हालयताय, तूं एक मेल्लें थोंड नुस्तें कशें हातान पडो नाका. गरज आमकां समजूंक की देवाक जाय आमी बोलिश्ट आनी जबरदस्ती जावंक आनी न्हय बुरशीं जावंक, पूण बोलिश्ट आमी जबरदस्ती जावंक. मागण्या परी बायबल आमकां सांगता आमी बोलान शिवसानान येवंक जाय आनी देवाच्यान चड बरें भरपूर आमच्यान मागूंक व चिंती नेजो तितलें करूं येता म्हूण. तुज्या मागण्यान तुवें जबरदस्ती करूंक जाय. आनी अपेक्षा दवरता आयज आमी हांगाची भायर सरता म्हणून आमी देवा लागीं मागतलीं. कितें पूण भयंकर वस्त मागोंक, कित्याक म्हाका दिसता तुज्या जिवितान तुका कितें पूण भयंकर वस्त करूंक जाय. पूण तुवें क्रिस्ता सवें कोण तें जाणो जावंक जाय. म्हाका दिसता आमी आमच्या देशांत समाजान असुरक्षीत लोकांची धान पडल्या आनी म्हाका दिसता आदल्या तेंपा परस आतां स्वताची अस्मितायेची दुखाची आडकोल आसा. लोकांक खबर ना ती कोण ती आनी ती आपूण कोणाक वळखता आनी ती कितें नाचतात आनी चाकरेक ताचें पाड कसलें आनी नांवान फाटल्यान कितल्यो डिग्री आसात ताचेर आपली अस्मिताय आटापूंक प्रयत्न करतात. आमी शेकी आयज हांव अपेक्षा दवरता जो हांगा लोक आसा आनी टीव्हीर पळयतात तांचेर शिकोवंक जाता की ताचें मोल आनी किंमत तूं कितें कोत्ताय तातूंत ना म्हूण. त्या उद्देशी तुका आनी खंयच्या मनशाक ह्या संवसारांत कसलोच अंतर वो ओगलें मोल करी नेजो. एकूच वस्त जी आमकां मोल दिता ती क्रिस्ताची वळख आसूंक, ताका आमचो सोडवणदार म्हूण मानूंक, जाणो जावंक की देवान आमकां रोचल्यान म्हूण, की आमी ताची भुरगीं आनी तो आमचो मोग कोत्ता म्हूण. आनी देखून दर एक मनीस देवाक एक सारक्या मोलाचो. हांवें म्हटलां दर एक मनीस देवाक एक सारक्या मोलाचो आसा. आनी जी कोण टीव्हीर पळयतात, जर आयज तुमी टीव्ही चालू केला आनी तुका दिसो की तुका कसलेंच मोल वो किंमत ना म्हूण आनी कोण तुजी काळजी घेना म्हूण आनी कोण तुजो मोग करना आनी जर हांगा नासली तर कोणाक पूण चुकतेली आसली काय आनी गोडीक कोण पूण ह्या वेळार जीव दिवंक चिंता, बरें हांव तुमकां सांगता तें बंद कर. कित्याक देवान तुजे भितर जायतो खर्च केला. ताणें आपल्या पुताक तुजे पासत मरोंक धाडलो. तो तुजो मोग कोत्ता. देवान तुज्या जिविताक बरी येवजण दवरल्या तुका एक जिवीत जिवंक. तुजें मोल लोकांक तुजे विशीं कितें म्हटलां ताचेर आटापून दवरी नाका. तुका लोकांन कशें त्रातार केला ताचेर तुजें मोल आटापून दवरी नाका. म्हाका दिसता चड करून लोकांक कठीण जाता जेन्ना ताच्या वडिलांनी ताचो बरो परामर्श करूना, कित्याक आमी सगळीं फकत चिंतात वय आमच्या वडिलांनी आमचो मोग करूंक जावो. पूण संवसारांत जायतो दुखलेलो लोक आसा आनी दुखलेलो लोक लोकांक दुखयता. अजब दिसता लोक कसो दुखवता आनी जोखमी जाता न्ही तांचें पेकोवप केन्नाच जायना. आनी कांय करी नजो पूण आपल्या सरभोंवती असलेल्या लोकांक दूख दिवन म्हाका खबर पासून ती मुद्दम करून ते कोत्तात आनी कोणाक करूंक येवजितात जाल्यार फकत इतलेंच तूं दूख जातोस आनी शेकी तूं दूख आनी कोणाचेर घालता. तर फकत जो लोक तुका दुखयता फकत मुखार सर आनी तांकां माफ कर.
चलात आयजूच ज्या लोकांक तुका दुखयला ते काबार कर. कित्याक म्हज्यान तुका सांगता ताणें त्या परस आपल्याकूच ओदीक दुखयला आनी तुवें क्रोध आनी नाकारनी ताचे सवय धरूंक तुजो जीव आनीक दुखी कोत्तेलें आनी हें तुज्या भुरग्यांकूय दितलें. तुवें गरज तें सोडून दिवंक तुका पुरे पेकोवप मेलो. आयज तुकाच एक उपकार कर आनी ते सगळे भायर उडय फकत म्हूण हांव तें सोडून दितां. जर तूं क्रिस्तांव नवे प्राणी जातले जाल्यार क्रिस्तांव तुवें नवे प्राणी जावंक जाय. व्हडले नवे न्ही व्हडले पोन्ने जायनाका. वाडटाना म्हाका केन्नाच सुरक्षा मेळोंक ना. केन्नाच सुरक्षा नासली. हांव केन्नाच नकलो आसली मुखार कितें जातलें तें म्हाका सुरक्षा नासली. आमचें घर एक आकटें कशें आसलें. जायते तरेचे भावना जायते उमाले आनी जायतो राग. देखून सुरक्षा आनी सुरक्षीत आसोंक म्हाका चड म्हत्वाचें आनी म्हाका दिसता दर एका मनशाकूय तें म्हत्वाचें म्हूण. म्हाका दिसता देवान आमकां सुरक्षीत काळजी घेवंक, सुरक्षीत आसोंक, विस्वाशी आनी बोलिश जावंक रुचल्यान तें आमच्या आत्मिकतायेन रिगलेलें आसा. कोणीक तुज्या आत्म्यान तें आडकोल्लां. पूण देवान तुका भिवंक आनी खोंती काडूंक आनी गुन्हेगारी जावंक आनी असुरक्षीत विस्वास नासलेले लोगिस्ट आनी बिजूड आनी सदांच सगल्याकी निमाणें उरोंक रोचूंक ना. म्हजी बायबल म्हणटा आमी तकली न्हय शेंपडी वयर आनी न्हय खाला. चडूच लोक अस्मिताय आनी मोल सोदतात आनी ती सगळ्या चुकीच्या सुवातांचेर सोदतात. आपूण कितें कोत्तात कोणाक वळखतात, कितें जानो, कितें आसा, कशी ती दिसतात तांतून ती सोदतात. आनी म्हाका दिसता आमचे कडेन घडटा तितलें आमी करूंक जाय आनी वावरूंक गरज. म्हज्यान इतलें म्हणूं येता देवान तुका दिलां तें घे आनी तांतून तुज्यान जाता तें कर. पूण स्वताक दुसऱ्या सवय तुलना करिनाका. मासिकाच्या फुडल्या पानार आसलेल्या जाचे केंस वाऱ्यान उबल्यात आनी जाका कुडीची मोटाय ना ताचेकीन तुजी तुलना करिनाका. तांणी ताका खूब सोदलां. आमेन. केन्नाच आनी कोणाक वळोन पळोवन म्हणो नाका हांव तुजे भाशेन दिसोंक जाय आसलें, तुजे कडेन आसलें तें म्हाका जाय आसलें, तूं कोत्ताय तें म्हाका करूंक जाय, कित्याक खरेपणी तुज्यान जायना आनी जाय नजो. कशें आसा तशें आसा. ताचो फुडो कर. चलात आतां. आमकां एक प्रकाशवणी आयज जावं दी. जें आसात तें तशेंच आसात. जो लोक सदांच आपल्याक सोकला उडयता तसल्यार सांगाता म्हाका आसोंक आवडना. म्हाका तसलोय लोक आवडना जो म्हणटा ओ तुजा न्हय हांव हें जावंक जाय आसली, हांव तें जावंक जाय आसली आनी तुजा न्हय हांव हें न्हेसोन इतली बरी दिसोंक जाय आसली. बरें तें विसर. आयजाया 54:17 तुजे विरोध खंयच्याच हत्यार जे तयार केल्ले ताका येस मेवचो ना. आनी जो जीब जी तुजे विरुद्ध नीट करता ती चुकीची म्हूण दाखयतली. पूण हांगा पयलो भाग जो आसा म्हाका बरोच आवडटा. पूर्णतायेन ही शांती, प्रामाणीकपण, सुरक्षा, सगळी म्हणत सुरक्षा आनी विपक्ष वयर जैत जावन आसा दायज दोन्याच्या चाकरांचें. तो दुसऱ्या उतरांनी सुरक्षीत आसोंक तुजें हेदेरपण रोगतान जोडलेली घेतलोली सोयरीगोत जेजू क्रिस्ता सांगाती. ती न्हय कितें जें तूं भायर वचोन कितें घेता वो विकतें घेता वो तूं वखताय तुजे लागीं आसा. तुका तें हेरदेरीपण जें तुका जेजू क्रिस्ताचे सोयरीगोतीन मेवलां. चे बरी म्हज्या कांय भुरग्यांक गारशे दोळे आयल्यात कित्याक म्हाका गारशे दोळे आसात. आमकांय क्रिस्ताची सोयरीगोतीन उदेशी हेरदेरीपण आसा. बायबल म्हणटा ताच्या वांगडा आमी जोड हेरदेरी आनी जें कितें ताचे लागीं आसा आमकां फुकट देणगी कशी मेवता. पूण आमी तें भावार्थान घेता. आतां हांगा सकयल कोण आसा ताका जर हांवें म्हटल्यार आयक हांव तुका एक बायबल दिता. बरें ती म्हणटली म्हजे लागीं बायबल आसा पूण ती जाणो आसतली तांचे लागीं बायबल आसा म्हूण कित्याक तांच्यान बायबल पळोवंक जाता. आतां आमचे सोयरीगोत देवा थंय ह्या विशीं आमी सगळीं भावार्थान घेवंक जाय. तो दिसती पडो नासलो. देव तो जाणो की आमच्या काळजान आसा आनी हे आमी सोत मानता आमच्या काळजान आनी देवाच्या राज्यान तूं सगळ्या पयल्या भावार्थान सोत मानता. ते पोवच्या आदीं जर तूं सोत मानता जाल्यार शेकी तुज्या जिवितान चलतलें
देखूनच महत्वाचे स्वत मानूंक की तू सुरक्षीत आसा आनी स्वत मानूंक तुका विश्वास आसा आनी कुमसार जावंक आयज तू परत आसा म्हूण. आनी हांवें तुमचे लागीं व्हडल्यान उलोवपा विशीं उलोवंक जाय. आयज सकाळी पासून जेन्ना मागणे खोरी म्हजो वेळ देवा सांगात आसा आनी म्हाका दिसलें देवाच्या आत्म्यान म्हाका म्हटलें म्हाका जाय तुजो तालो आयकोंक. हांव स्वत मानता तुज्या ताल्यान शक्ती आसा म्हणटच हांव व्हडल्यान कांय घरांत म्हणूंक लागली. हांव क्रिस्तांव वरवीं देवाचे प्रामाणीकपणान आसा. देव म्हजो मोग कोत्ता. म्हजें मोल हांव कोणा सांगाता आसा तांतून आसा आनी दर दिसा हांव ह्या वस्तूंचो उगडास दवरूंक जाय तसो तुमी दवरात. चड करून जेन्ना म्हाका दिसता हांव बुडत वेता वा ल्हान जायत वेता म्हूण देवाक तुजो तालो आयको दी. उलोय. देंवच जाल्यार गोमो दी. तूं जाणय म्हूण क्रिस्तांव सवय तूं कोण तें. आमेन. तुम्ही कितली जाणां स्वता बद्दल न्हयकारी वस्तू म्हणटात. म्हाका सकयल येवन तुका धरूंक लायनाका. बरें आतां म्हाका तुका सांगूंक जाय. हांव हांगाच बसून रावतलीं. तुवें तें तुज्या तकलेन घे सर की हें न्हय म्हणचें न्हय तें तुज्यान केन्नाच परत करूं येता तसली वस्त न्हय. तुज्याच तोंडान तुज्याच विशीं कितें न्हयकारी म्हणो नाका अशें तूं कोत्तूच. तूं फकत देंवचाराक आदार दिता. तूं ताचे कांय खोबलातीन चलता आनी जो संवसारान तुमी कोणूय दोगांक कबूल जाय तर म्हणून पासून नाका हांव एक मूर्ख म्हज्यान कांयच करिनासा हांव मूर्ख. ओ कितें तें जावं. तुजेच तोंडांतले परत स्वताचेर कांयच न्हयकारी वस्त म्हणो नाका. तुजे बद्दल जें देव म्हणटा तें तूं म्हूण. तुमकां कितल्यांक ही सोजमणी मेवली. कित्याक ती तुका मेवसोर उठपाची ना आनी तूं तें सोजमोल्या बगर हांव मुखारी वेचीन. तुजो न्हय हांवें एक चूक केली एक वस्त पूण दुसरी वस्त म्हणूंक सोजमोंक की दुसरी वस्त. शीक तूं कोण तें आनी तूं कितें हाचे मदले अर्थ तुजी अस्मिताय तूं कितें कोत्ता तातूंत ना. स्वत मान वा मानिनाका. तूं कोत्ताय ताचे वोन जायत्यो दुसऱ्यो वस्तू आसात. तुज्यान सुरक्षीत जावं येता जरी तुका दिसता तूं सुरक्षीत ना म्हूण. तुज्यान विस्वासी जावं येता जरी तुका लागता तूं विश्वास ना म्हूण. आनी हांव फुडें म्हणटा ज्या दिसांनी तुजो विस्वास सगळ्या वोन उणो आसा तेन्ना गरज तुवें व्हडल्यान म्हणूंक हांव क्रिस्तान कोण तें म्हाका पुरो विस्वास आसा. तूं जाणय तूं कितें म्हणटा त्या विशीं तूं ओदीक सोत मानता आनी कोणें म्हटल्या परस. तूं जाणय हें विज्ञानीक सोत तूं स्वताचें कितें म्हणटाय तें तूं ओदीक जातलें आनी न्हय आनी कोणें म्हटल्यार. आमकां स्वताच जाय आनी कोणें आमकां वयर काडूंक आमकां बरें दिसता तशें करूंक. पूण खरेपणी तुज्या आनी देवा मोदेका तुवें कितें तरी हाडूंक जाय आनी कोणाक सगळो वेल तुका वयर काडपाचें काम दिनाका. फिलिपकारांक 3:3 देव बरें करूं. फिलिपकारांक चॅप्टर 3 वर्स 3. कित्याक आमी क्रिस्तांव सारके सुन्नत केले जे देवाक उर्बेन आनी देवाच्या उर्बेन नोमान कोत्तात आनी जेजूच्या नांवान आमी मोहिमेंत आमी स्वताचे गोरविकायेन जेजू क्रिस्ता थंय आसात आनी आमी विस्वास वा कुडीचेर पाती येना भायल्या सवलतींक आनी सोयंबीक फायद्याक आनी भायल्या दिसण्यांक. तूं कशें दिसता हाचेर तुजो विस्वास आसूंक फावना. तूं कोणाक वळखता ताचेर तुजो विस्वास आसूंक फावना. तुजें कितें आसा तातूंत तुज्या शिकपाच्या व्हडपणाचेर तूं रावताय त्या वाटेच्यार कसलें मोतोर चलयताय वा आनी कितें. आयज आमी सगळें काडून उडोवया आनी देवा मुखार रावन ताचे सवय आमी कोण ती तें जाणो जावया. तूं जाणा हांवें स्वताक उगडास करचो पडलो की हांव मिनिस्ट्रीन हांव न्हय म्हूण. हांव जाणो की जॉयस माय मिनिस्ट्रीज एक व्हड रास म्हूण सजमतात पूण हे मिनिस्ट्री परस हांव आनीकूय आसा आनी जर हांव हें आनीक करची ना आतां आसा तितलींच देवाक म्हत्वाचें आसतली. मॅट रेडमॅन न्हयच एक मागण्याचो मुखेली. तो एक गितां रचपीच न्हय आनी कसल्या खारानाक लागून तो एक दीस हें करिना जाल्यार कितें जातलें आनी असल्यो घडण्यो घडटात
केन्नाय देवाक नाका आमी कितें मुखार केल्लें आनी हाची सुचमणी न्हय की अकस्मात अस्मिताय सोडूंक जाय. आमी आमची अस्मिताय सदांच दवरूंक गरज आनी हांव सदांच म्हाका उगडास करता की म्हजें मोल आनी किंमत हांव संवसारभर लोकांक प्रवचन करता तातूंत ना, पूण म्हजें मोल आनी किंमत हांव खरेंच देवाचें भुरगें तातूंत आसा. तुजें मोल आनी किंमत तूं ताचे सवय कितें आसा तातूंत आसूंक जाय. जर तूं खूब वर्सां काजारी आसा आनी तूं एक रान जाल्यार तुका अस्मिताय दवरूंक आडखळ आसची ना. तूं आजुनूय मोलाचें जशें तूं आसा ताचे सवय. जर तूं काजारी आनी आतां तूं एकलें, तुका अस्मितायाची आडखळ ना. तुज्यान तूं ताचे सवय कोण तें जाणून जावंक शकता. सो तूं जायत्या लोकांक वळखता जांकां भुरगीं आसात आनी तूं काजारी आनी तुका भुरगीं ना, तुका अस्मितायची आडखळ आसूंक ना. ताचे सवय तूं कोण तें तुज्यान जाणून जावं येता. जर तुजे सगळे इश्टाच्या नांवां पाटान डिग्री आसात आनी तुका फकत इस्कॉलांत पास जाल्यान गरज ना तुका अस्मितायची आडखळ आसूंक. तूं कोण तें ताचे सवय जावून जावंक जाय. कोण पूण आज म्हाका सजमता. म्हाका गोमान येता सगलो वेळ तसले सगळे पिशापण आमी घेवन भोंवतात ते आनी कोण न्हय त्या विशीं. आनी म्हाका जाय तुवें फकत म्हणून हांव हें पिशापण म्हज्या सांगाता घरा व्हरची ना. हांव जाणो कोण ती क्रिस्ता सवय. पळय, जर जेसूक गरज आसली तुजेच पासत मरोंक तो तुकाच लागोन मरतलो आसलो. कारण नासलोलो मोग आनी आपलेपणाक आमी आशेता. कारण नासलेलो मोग आनी आपलेपण आमकां सुरक्षा दिता आनी ताचे वयलें आमकां गंभीर खुबशे प्रश्न उबे जातात. जर आमी सत मानतात की देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण कांय कारण लागोन वो परिस्थितीक वो कितें करूंक जाय त्या पासत, जाल्यार आयज हांव हांगा उलयता तशी सुरक्षा आमकां केदांच मेळची ना. आनी हांव जाणो तूं जाणय, आमी सदांच चिंतात बरें वय हांव जाणो देव मोग कोत्ता, वय हांव जाणो. तर हांवें म्हटलें तुमी कितलीं जाणां जाणो देव तुमचो मोग कोत्ता, सगळ्याचे हात वर वचपाचे. पूण तर एक पावट हांव लोकां मुखार उबी रावन लांबायन देवाच्या मोगाची शिकोवन दिता. दुस्मान म्हाका सांगूंक तोचवीत कोत्ता लोकांक ते शिकोवण्याची गरज ना म्हूण. ती जाणोत, पूण आतां हांव जाणो ताची गरज म्हूण. कित्याक सत तें हें जर आमी खरेंच जाणो आसलीं, जर आमी वागतात ताचेकीन वेगळीं वागपाची. हें सगळें सर जावपाचें न्हय. ही सगळी तुलना जावची नासली. आमच्या चुकींची आमकां इतली भिरांत आसची नासली. आमची अस्कोताय कबूल करूंक आमी भिवपाची न्हय. पूण त्या बद्दल आमकां प्रश्न आसतात. देव विक्रेक पडोंक ना आमच्या बऱ्या कोन्यांनी आनी आमच्या ताचो मोग विकतो घेना. जर आमी खरें देवाचो मोग जाणो जाल्यार आनी आमचे भितर खोलायेक तान रिगलेलो आसा तर जाल्यार कितें जातलें तें हें आमी सुरूच वतली तोकस घेवंक आनीकय बऱ्यो कोण्यो करूंक. पूण न्हय देवान आमचो मोग करूंक जाय म्हूण, पूण तो आमचो मोग कोत्ता म्हूण. आमी खंयचे नोर्देन तें पळयतात ताचेर आटापलेलें आसा. पेद्रू आनी जोआंव वरवीं आमच्यान कितें शिकोंक जाता. तूं जाणय पेद्रू आपल्याक जेसूचो कितलो मोग आसा ह्या विशीं उलयतालो. हांव तुजो मोग कोत्ता दोनया आनी हांव तें कशेंच कोत्चो नासलो आनी तुका नेगार केलेंच वचचो ना. तूं जाणो हांव मोग कोत्ता दोनया, वय तूं जाणो हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण. आनी शेकी तोच जेजूक नेगार गेलो. दुसरे वाटेन जोआंव सदांच उलयतालो जेजू ताचो कितलो मोग कोत्ता तो. हांव तो शीस जाचो जेजू मोग कोत्ता. केन्नाय ताचे बरोबर आसूंक सोंपें न्हय आसलें. म्हणजे बायबलीन साबार सुवातांचेर जोआंव म्हणटा हांव तो शीस जाचो मोग जेजू कोत्ता. पूण हांव तुमकां एक निरोप दिवंक सोदतां की ताका प्रकाशवनी जाली देव ताचो कितलो मोग कोत्ता त्या विशीं. आनी कित्याक ताका प्रकाशवनी आसी देव ताचो मोग कोत्ता म्हूण. तांणी ताका तेलान उकडूंक केलो पूण ताका जिवेशी मारूंक शकले ना. आनी तो खूब खूब वेळ संवसारांत आसलो. खरोच तुवें जाणो जावंक देव तुजो कितलो मोग कोत्ता तो तुजो. आनी जरी तूं जाणय देव तुजो मोग कितलो कोत्ता, फुडले पावटी तुका प्रश्न येतोच वा तुज्या जिवितांत कसली तरी वायट परिस्थिती तूं केन्नाच म्हणचें ना तर देवा तूं म्हजो मोग करिना. तुजे प्रश्न येतोच तुवें केन्नाच तें म्हणूंक फावना. आमकां प्रश्न आसा हाचो अर्थ न्हय की देव आमचो मोग करिना म्हूण. खरीपणी देव आमकां सुदारूंक कोत्ता तेन्ना आनी म्हणना तो आमचे प्रश्न आमकां सुदारूंक उजार कोत्ता म्हूण. पूण जर देव तुका सुदारयता, बायबल म्हणटा जाचो तो मोग करता तांकां तो शिक्षा दिता. अपेक्षा दवरूंक जाय देव तुका सगळें जें तुजे भितर वायट आसा तें दाखयता म्हूण, कित्याक ही फकत एक निशाणी तो मोग कोत्ता म्हूण. तर फकत हें मातशें आयक आनी तोच कर. फकत तोच कर. नियालूंक जेजू म्हजो मोग कोत्ता पूण तो
कारण नासतना मोग कोत्ता देखून ताचो मोग म्हज्या कुटुंबाचेर आटापलेलो आसा म्हणटच ताची सोजमणी हांवें सगळो वेळ हांवें सारको कर्तव्य करूंक तोचपीत करूंक जाय देखून हांवें ताचो मोग जिखोन घेवंक जाय ताका खोशी करूंक जेन्ना हांव ताका खोशी कोत्ता म्हजो मोग केला असो म्हाका दिसता जेन्ना हांव ताका खोशी करिना म्हाका नाकारलेलें दिसता हांवें सारकें वागणूक केल्यार देव म्हजो व्हरतो मोग करिना पूण म्हाका दिसता तो म्हजो अदीक मोग कोत्ता म्हूण चोर हांवें चिंतल्यार ताचें कारण आसलेलें मोगाचें देखून जर देव जो सगळोच मोगाल सदांच मोग करिना मानून घेन आनी म्हजें मोल करिना तर म्हज्यान कशें म्हणूं येता की हांव मोलादीक आनी मोगाची म्हूण देखून म्हज्यान दुसऱ्याचेर विस्वास दवरूंक जायना जी म्हणटा तो म्हजो मोग कोत्तात आनी ताच्या प्रेरणाचो म्हाका दुबाव लागता त्या पासून म्हज्यान दुसऱ्या लोकांचो मोग स्विकारूंक जायना हांव तो परत दिता आनी दाखोवंक सोदता म्हजें सारकें म्हूण की म्हजो मोग करिना जण शेकीन ती म्हाका नाकारतली देखून अशींच ती कोत्तात पळय जेन्ना हांव तसले परिस्थिती आसली म्हाका दिसो म्हजो मोग करिनाजो म्हूण म्हजो मोग करूंक शक्य ना आनी म्हाका हो सगळो लोजेचो भार आसलो म्हाका कितें केल्या त्या विशीं एकाच वेळार म्हजी कसलीच तोखणाय केल्या ती हांवें कितें बरें कोत्तोच देखून हांव चिंतालें देवाचो मोग मेलोंक हांवें कितें बरें करूंक जाय म्हूण तर देखून हांव सत मानिनासली दुसरो लोक म्हजो मोग कोत्ता म्हूण आनी हांव खरेंच चिंतालीं ती म्हाका नाकारतली म्हूण जे राती देवान म्हाका काजाराची उतर दिलें हांव सोजमोली तो म्हाका सोडून दिता म्हूण म्हाका जाय आसलें परत घरा वचोंक ताणें म्हणलें बरें तुजा न्हय म्हाका तूं पयलें वेच्या आदी म्हणूंक जाय आनी तो फाटल्यान लागलो खंय पूण वचोन बसोंक आनी हांवें चिंतलें ओ म्हणून ना कोबार जालो काय आनी सोडपाचो आसा आनी ताणें म्हाका काजार जावंक विचारलें बरें तर कितलीं जाणां जाणो कितें उलयता तें जेन्ना तुका तसली उण्यापणाची भावना आसात लोक तुजो मोग कोत्तलो म्हूण तूं चिंतिनाय तर तूं तिडकीताय कित्याक तूं सत मानता तूं सारकें म्हूण तूं जाणा देव आनी हांव फकत 5 फावटी मेवली आनी ताणें म्हाका काजार जावंक मागलें चोर तो खरेंच म्हाका वखदतालो म्हाका दिसलो म्हाका विचारतलो आसलो ते देवान आपल्या पवित्रायेन घडोवन हाडलें आनी हांव काजार जावन 3 सुमाना उपरांत तो म्हाका पळयता आनी म्हणटा तुका कितें जाला हांव म्हणटा म्हाका कितें जाला इशा तुका कितें जाला प्रश्न तुका आसा म्हाका न्हय आनी थंयच गमत सुरू जाली देव सदांच म्हज्या भितर उजो आसलो तो ताका आवडटालो केन्ना एक फावटी किटी उसळटा आनी तो म्हणटा तो आदलो उजो जो म्हाका आवडटा तुजो हांव नकलो देव म्हजो कारण नासतना मोग कोत्ता म्हूण हांव संवसारी मापान घेता दुडू पाड नेसोन आदी आनी म्हाका दुसऱ्यांक दाखोवंक की म्हाका मोल आसा तर बरी दिसतच म्हजें मोल अदीक वाडटा म्हजे कडेन सारक्यो वस्तू आसल्यार म्हजें मोल वाडटा म्हाका दुसऱ्या लोकांन दिल्ली शाबासकी आनी उत्तेजन जाय स्वताक आनी दुसऱ्यांक दाखोवंक की म्हजो मोग आसा देखून 2 दिसा म्हाका ताजे शक्तीचे दपके जाय फकत दीस सारूंक म्हाका स्वता विशीं बरें दिसोंक कोण पूण तुजे ल्हान तकलेन जागृत आसा बरें हांव दीसभर हें घर साफ करूंक वावुरली आनी तें भितर आयलें आनी म्हाका सांगूंक पासूंक ना कितें सोबीत दिसता तें हांव म्हणना लोकांक तुमची तोखणाय करूंक फावना म्हूण पूण आमचें मोल आमी किंमत ताचेर दवरूंक फावना कित्याक मागीर कितें जाता आमी शेकीत ज्या लोकां सवे आमी सोयरीकोत आसा तांचेर दबाव घालतात आमकां सगळो वेळ सारकी दवरूंक वय म्हाका दिसना तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण म्हाका दिसना म्हजो मोग कोत्ताय बरें तूं जाणय जर भितरल्यान गोंडलान आसा परवा ना कोणें तुजो कितलो मोग केल्यार तुका दिसचें ना आनी तुमी तांकां पिशी कोत्तेल्या तोच बीत करूंक तुजो मोग करूंक ती कोत्ता म्हूण थावें जावंक आनी परत हांगा हांव उलयना दादल्यांनी अस्तरेंक मोयपास दाखोवंक जाय त्या विशीं आमकां तें जाय फकत आमकां जाय तें कोबार करात तुजे चडशे प्रश्न कशे सिद्ध करूंक जाय ते म्हज्यान तुका सांगूं येता सुमाराक 4 फावटी तुजे बायलेक सांग ती सुंदर मूर 2 दिसा सांग तूं तिचो मोग कोत्ताय सुमाराक 2-3 फावटी सांग ती संवसारांत चड म्हत्वाची म्हूण म्हणटच तुजे प्रश्न नपयत जातले बायल्यांक जाय आपली तोखणाय केल्ली पूण जर कोण म्हजी तोखणाय करूंक विसरत म्हजो दीस पिड्यार जाल्लो नाका म्हाका फावो तितली म्हायती जाय हांव क्रिस्तांव सवे कोण ती आनी ताचे सवे म्हजें मोल कितें तें की जर कोणें म्हाका विसरल्यान तरी दीसभर हांव सारकी आसतली हालेलुया म्हणटच हें चलता
आनी शेकी अशें म्हणूं येता की असल्या लोकांची बरी आनी मोवाल सोयरीगो धरून येचो म्हूण कित्याक सगळें फकत लोकांक दाखोवंक आसा. सगळें स्वार्थी जाता आनी त्या मनशान आपूण बरें म्हणोंक जाय अशें आमकां जोन एकल्याक दिसता देखून आमकां दुसऱ्या लोकांक दिवंक जायना. आनी पोले तसले परिस्थिती नासतना तुज्यान खोशी जावन येचो कित्याक सारको आनंद फकत तूं क्रिस्तान कोण तें जाणो जातोच आनी तुजे सगळे बऱ्या वावरान आनी चिंतनांनी स्वताक विसरोन तुजे दीस दुसऱ्याचे सेवा करून सारूं येता ताचें जिवीत आनीक बरें करूंक. बरें सुरक्षीत ना तांचो इलाज एकूच. आमी जाणो जावंक जाय आमचें मोल आनी किंमत फकत क्रिस्तान आसा म्हूण. न्हय आमी कशीं दिसतात वा कशीं वागतात वा स्वता बदल कशें चिंतात हाचे वयर आमचें मोल आनी किंमत क्रिस्तानूच आसा. तुज्यान देवाचेर विस्वास दवरूं येता. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.